दर वर्सा 18 एप्रिलाक संवसारीक दायज दीस वा आंतरराष्ट्रीय स्मारक आनी स्थळांचो दीस म्हूण मनयतात. हो दीस युनेस्कोच्या संवसारीक दायज वळेरेंत मान्यताय मेळिल्ल्या खाशेल्या संस्कृतीक आनी सैमीक थळांचें म्हत्व लोकांच्या नदरेन हाडपा खातीर मनयतात. ह्या दिसाचो सगळ्यांत म्हत्वाचो हेत म्हळ्यार ह्या सुवातींच्या म्हत्वाची जाणविकाय करप आनी तांची जतनाय घेवपा खातीर कृतीची प्रेरणा दिवप असो आसा. नमस्कार आनी येवकार तुमकां सगळ्यांक माय गोवा नेटवर्कात. आयज वर्ल्ड हेरिटेज डे म्हळ्यार संवसारीक दायज दीस. अंदू वर्साची अधिकृत थीम डिस्कवर अँड एक्सपिरियन्स डायवर्सिटी, विविधताय सोदून काडात आनी अणभवात ही आसा. आंतरराष्ट्रीय स्मारक आनी स्थळ परिशद द इंटरनॅशनल कावन्सिल ऑन मॉन्युमेंट्स अँड सायट ICOMOS ह्या संस्थेन 1982 वर्सा 18 एप्रिल हो आंतरराष्ट्रीय स्मारक आनी स्थळ दीस म्हूण मनोवचो असो प्रस्ताव युनेस्कोक सादर केल्लो, जो ICOMOS चार्टरचो वर्धापन दीस आसा. 1983 वर्सा युनेस्कोन ह्या दिसाक अधिकृतपणान मनोवपाक मान्यताय दिली आनी पयलो संवसारीक दायज दीस मनयलो. ह्या दिसा तांणी संवसारीक दायज वळेरी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट अधिकृतपणान सुरू केली. मनशाच्या संस्कृतायेंतल्या उल्लेखनीय विविधतायेचे आनी सैमीक सोबीतकायेचें प्रतिनिधित्व करपी 1150 थळां ह्या वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टान आसात. खजुराहो, कोणार्क सूर्य मंदिर, हम्पी, अजंता आनी एलोरा गुफो, सांचीतले बुद्ध स्तूप, जंतर मंतर, सुंदरबन, काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ह्या सयत भारतांतली 42 सैमीक आनी सांस्कृतीक थळां ह्या वळेरेंत आस्पावता. बॉम जिजस बेजिलिका, सेंट कॅथेड्रल दे सांता कॅथरिना, सेंट कॅथरीन्स चॅपेल, सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी चर्च, आवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च, सेंट अगस्टिन्स टावर, सेंट कॅजिटन्स चर्च ह्या पोरन्या गोंयांतल्या 7 वास्तूंचो 1986 वर्सा ह्या वळेरेंत आस्पाव जालो. हे वळेरे खेरीज जायते अशी सांस्कृतीक आनी सैमीक थळां आसा जे आमचे दायज आसा, आमची संस्कृताय आसा. ह्या दायजाची राखण करून ते फुडले पिळगे मेरेन पावोवप ही दर एका मनशाची जापसालदारकी आसा. आयच्या संवसारीक दायज दिसा सगळे ही जापसालदारकी पाळटले अशी आस्त बाळगिता. देव बरें करूं.